तिचे झाड पडलेलं आणि जे गाडी डॅमेज झाली आहा एक 2-3 गाडी डॅमेज झाली आसा आता मी जे फायर ब्रिगेड ऑन द वे आसा ती येतली आता आणि ते युवक तांकां क्लीन करपाक सांगला. सो लॉस जाला, लॉस जाला, खूब लॉस जाला गाडयेची. सांगला ऑलरेडी सांगलेलें आसा, फायर ब्रिगेड कॉल केल्लो आसा, ते फायर ब्रिगेड ऑन द वे आसा येवपाचें आसा. सो रिपेरिंग हाडून दवरलेली गाडी. रिपेरिंग सर्विसींग हाडलेले गाडयेचे डॅमेज जालें. आशिल्ल्या मूनलायट बाराचे फुडले वटेन आशिल्ल्या गॅरेजीक आयज पार्किंग केल्ल्यो 3 गाडयो झाड कोसळ्ळ्यान त्यो डॅमेज जाल्ले आसा. आतांच मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ह्यो गाडयो रिपेरिंगाक हाडून दवरलेल्यो आनी त्यो आयज दनपारां सायडीन आशिल्लें झाड कोसळ्ळें तेंचेर. तशेंच गॅरेजीचेर डॅमेज जाल्लें आसा. सद्या फायर स्टेशन ऑन द वे आसा. तशेंच सिद्धेश्वर नगर उजगांव हांगाय एक घराचेर झाड कोसळून डॅमेज जाल्लें आसा. फायर स्टेशनाची गाडी आयज सकाळ पासून भोंवत आसा. मोठो पावस पडलेल्यान तशेंच आयज सकाळीं कुडतरकर नगरीक एक फ्लॅटाक उजो लागलेल्या कारणान आयज सकाळ पासून फोंडाचे फायर स्टेशनाचे स्टाफ आसा तो बिजी आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी.